रस्ता मडगाव गेली 11 वर्सां जाली आमी आतां शिवजयंती मनयतात. सो ह्या उत्सवाची आता ह्या वर्साचो जो उत्सव आमचो जातलो 19 तारखेक त्याच्या संदर्भान आयज दामबाबा कडेन नमन घालपाक आमी सगळे आयिल्ले. मडगावचे आमचे नेते PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत सर आणि त्याचबरोबर फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई सर, त्याचप्रमाणे नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर सर हे आमच्या मध्ये आज उपस्थित आसा. तशेंच इतर मडगाव नगरपालिकेचे कावन्सिलर हांगा उपस्थित आसा. ते आमच्या बरोबर हो यशस्वी जावपा खातीर दामबाबाक नमन घालपाक आमी आयज सगळे जमल्या. येणाऱ्या दिसांनी ह्या दिसांनी मडगाव सजोवप, त्याचप्रमाणे शोभायात्रेक जे जे कितें विषय लागतले तेची तयारी सगळ्या भुरगे आयज रातभर जागरण करून ह्या दिसांनी करतात. सो भायर भितर भोंवतना आशिर्वाद तो आमकां लाभचो म्हणून आयज आमी सगळे येयल्या. हांव मागता आमचे कदंबाचे चेअरमॅन उल्हास भाई तांचे लागीं कितें 2 शब्दान आपले हांगा मनोगत सांगचे. 19 तारखेक शिवजयंती ह्या निमतान आमच्या मडगांव जी शिवप्रेमींची जी मिरवणूक काडटा आनी ह्या खातीर आमचे मडगांवचे आराध्य दैवत दामोदर हेचे कडेन आज नाल धरून ही सगळी बरे भशेन वेवस्थीत ही मिरवणूक जावची ह्या खातीर प्रार्थना केल्या. आनी मिरवणूक गेली कितलीशीं वर्सां जाता आनी मडगांवचे जावं फातोर्डा जावं नावेलीच्या वाठारांतले सगळे शिवप्रेमी ह्या कार्यक्रमाक हजर आसता, हजारो संख्येन जमता आनी मिरवणूक बरी तरेची जावची अशी देवा कडेन विनंती केल्या. आनी देव दामबाब आमकां सदांच पावता अशें मानता. देव बरें. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतो एक आदर्श राजा आणि शिवजयंतीच्या निमित्तान जी एक शोभायात्रा काढतात शिवसम्राट, आम्ही सदां सपोर्ट केला, फुडें सपोर्ट करतले. बरे भशेन जावचें म्हणून दामबाबा कडेन आमी नाल्ल दवरून देवा कडेन मागता की बरे भशेन जावचें. आनीक छत्रपतीचे आयडियल्स जे आसा तातूंत आमचें राज्य चलचें हें चलना. 19 तारखेक ह्या महिन्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती. शिवजयंती अख्ख्या देशात मोठ्या प्रमाणाचेर साजरी जाता. गोंयांतही आता कितली वर्सां जाली शिवजयंतीच्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रम जातात. ह्या खेपेक वर्सा भशेन मडगांव शहरात सगळे कडल्यान हातूंत मदतल्यान सुरू जावन एक अत्यंत बरी यात्रा सारकी प्रोसेशन सगळे जाण शिवाजीचे सगळे प्रेमी आसात ते सगळे काडटात. वेगवेगळे संस्था आसता, मडगांवचे भुरगे, फातोर्डेचे भुरगे, हावजींग बोर्डातले भुरगे, नावेलीचे भुरगे अशे सगळे एकदम एकजूट जावन हो कार्यक्रम करतात. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज हांगा दामबाबाक गाराणें घालात की कार्यक्रम बरे पद्दतीन जावचो हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी कार्यक्रम बरो एक जुटीन हो कार्यक्रम साजरो करया. दामबाबाचो आशिर्वाद आमकां आसलो रूट आम्ही जसो सांगलेलो लास्ट इयर गेले कितलेक वर्सां आमी जो रूट जो सेलिब्रेट करता प्रोसेशन तो म्हणजे आमचे ऋषिरांबा राखणदेव देवस्थान हांगासल्यान 3 वरांचेर रॅली स्टार्ट जातली. थंय पयली प्रोग्राम आसा, थंय पुजा जातली, महाप्रसादूय त्या दिसा दवरला. फातोर्ड्याचे आदले आमदार आनी आतां BJPचे अध्यक्ष हेणी थंय तो प्रोग्राम स्पॉन्सर केल्लो आसा. सो तो थंयच्यान स्टार्ट जातली रॅली. ती मागीर वाया राजे बॉयज, भाटीकर स्कूल, गौरी रेडिओ, मारुती मंदिर, पॉवर हाऊस, थंयच्यान मडगांव म्युन्सिपाल्टी कडेन ताची सांगता महाआरतीन जातली. आनी ह्या वर्साचे आमचे जे अध्यक्ष संदीप कळंगुटकर हे त्या महाआरतीचे यजमान आसतले. आयज आमची SP साउथ आनी इतर सगळे पुलीस ऑफिशियल जे ह्या रुटाक लागतात तांच्या वांगडा बैठक जाली. काही गायडलायन्स ताणें आमकां दिल्ल्या, त्यो गायडलायन्स आमी फॉलो करूंक जाय. काही इन्स्ट्रक्शन आमचे तर्फे जी लोकांक वयता ती म्हणजे अशी की कोणीय सायलन्सर मॉडिफाय केल्ल्यो बायक्स बीन तितून हाडूंक जायना जेणे करून लोकांक त्रास जाता. काही रूल वायलेट जाता तसे काही प्रकार थंय घडचे न्ही. त्या भायर खंय मस्तीपणा कोणाली आसची जायना अशें म्हणून तेंच्यांनी आपलो पूर्ण पाठिंबो आमकां दिता हें इतलें सगळें सांगलां. आनी जितले आमचे लोकल जितले आमचे हांगसरले नेते आसा तांचो आमकां एवरी इयर सपोर्ट मेळटा. आनी ह्या वर्सा आमकां जी मडगांव म्युन्सिपाल्टी आसा त्यांच्या जोड पालवान आमकां ही शिवजयंती आमी साजरे करतले. त्याच बरोबर लोकांचोय आमकां सपोर्ट मेळचो आनी तुमी मुद्दम होवन ह्या शिवजयंतीक तुमी उपस्थित रावचें अशें हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता. मोठ्या दबाज्यान आमी ही शिवजयंती मनोवया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.